नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. फाटल्या वर्सा सनबर्नाक दिल्ले परवाने बेकायदेशीर. हायकोर्टान सरकाराक सोडलो. अंदू सनबर्नाच्या आवाजार प्रदूषण कायदे नेम मोडल्यार सगळे सोमतीच सील मारात. असल्या इव्हेंटाक परवानगी दितना उंचेल्या अधिकाऱ्यांची खासा सेला वरवीं स्वता नजर आसूंक जाय. सनबर्नाचे अंधाधुंदीचेर कोर्टाची सनबर्न आनी सरकाराक ऑर्दासयत शिटकावणी. जाता कितें ते म्युजीक वाजता तातूंत मागीर कटलरी क्रॉकरी डान्स करता, वायब्रेट जाता घरांत सगळें. सो अप्रोच जालो ऑल द कन्सर्न ऑथॉरिटीज, कोणूच कांय करिना जालें. अल्टिमेटली म्हाका हायकोर्टान वयचें पडलें. लास्ट इयर जो इव्हेंट जाल्लो 28 ते 30 तारीख वॉज इलिगल आनी तें परमिशन जे 28 तारखेक दिल्लें 28 नोव्हेंबर 2022 इज इलिगल आनी कॉस्ट एंड सेट असायड म्हणून. फुडें हे आतां परत इव्हेंट येतलो ताजे डायरेक्शन्स दिला आनी बेजिकली जॉयंट सेल फॉर्म कर म्हटला गव्हर्मेंटाक, बाय वीच ऑल सिनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स will be held responsible for conducting these events. But all events, mega events which violate noise pollution rules and cause menace to the society, परते violate करता noise pollution rule, तांकां गव्हर्मेंटान कन्सिडर करप की असल्या ऑर्गनायझरांक परमिशन दिवप काय ना म्हणून. सेकंडली हेंय म्हळां की ह्या फावटी जर कितेंय वायलेशन जालें in terms of rules, noise pollution rules, जाल्यार इमिजिएटली इक्विपमेंट सीज करप अशी ऑर्डर्स दिल्या. TTAGचो मेंबर लिंडन आल्वारीस म्हणटा सनबर्न गोंयकारांक खंय कांयच फायद्याचो ना. Sunburn started by promoting Goa. Now Sunburn has reached a point where it's demoting Goa. On Sunburn, but nothing percolates down to the locals. It should percolate. We used to take permissions for Sunburn for many years, and we made sure that everybody got some benefit. अँटी नार्कोटिक सेलाची मोर्जे रेड. ह्या कारवाईत ANC एका रशियन नागरिकाक अटक केल्या. ताचे कडल्यान हाय क्वालिटी हायड्रोफोनिक वीड, चरस आनी LSD जप्त केला. जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे मोल 1 कोटी मायज. गोंयांत ड्रग्साचो रेटी नवो न्ही. मात कारवाय इयर एंडिंगाची सद्याची मोठी कारवाय. कदंबाचे सुमार 53% बसी एक परस चड रुटार चलतात आनी 206 बसींची गरज. ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक उणे. सध्या चलता ते बसींचेर भार. ड्रायव्हर कंडक्टर ओव्हर टायमाचो पगार दितात, मात तांचेर ताण. सरकाराक खंय बरयला आनीक बसी जाय म्हणून महामंडळाचो MD सांगता. कदंबा महामंडळा कडेन बसींचो उणाव. ड्रायव्हर कंडक्टरूय खंय कमी आसात. गोंयांत सध्या सुमार 53 बसी खंय एकापेक्षा चड रुटाचेर चलता. पणजे सावन मडगांव गेल्ली बस खंय काणकोणाय वता. थंयच्यान परत पणजे आनी पणजे सावन वाळपय असो प्रवास. ड्रायव्हराचेर खंय ताण कमी करतलो जाल्यार सुमार 206 बसी जाय. सध्या आमकां टोटल बसीस ते 497 कितें डिझल बसीस आहाय आमची आनी 50 बसी आमची त्यो इलेक्ट्रीक बसीस. पूण सध्या आमकां डिमांड जो आहा तो 206 कितें डिमांड आसा तो. आनी थोडी बसीस आमची ऑफ द रोड आहा, कित्याक त्यो आतां 15 वर्सां मायज जाल्यो. सो डिमांड वाडलेल्यो आनी बसी ना म्हणून आमी कितें करता, ते एक्झिस्टींग शेड्यूल जे आहाय आमचे 337 आहाय, तांकांच आमी एडिशनल ट्रिप्स मारपाक लायताय. जरी तर एक बस तर वास्को सावन मडगांव, मडगांव सावन काणकोण वचपाची आहा, पूण डिमांड आसले कारण ती बस आमी काणकोण सावन मागीर ते पालोले आनी त्या वाटेन पैंगीण वाडयता ते. मागीर तीच बस आमी परत मागीर मडगांव हाडटा, मडगांव सावन ते पणजे हाडटा, पणजे सावन वाळपय हाडटा. सो ह्यो ट्रीप वाडयतना आमी ताका 200 रुपया फकत एक्स्ट्रा दिता ड्रायव्हराक. पूण हितून कितें आसा, मनीस तो तेजी ती फॅटीग न्ही, ती इतली चलोवन तो मागीर थकता. सो तोय एक हानिकारण आसता, कित्याक ती मनीस थकोन तो जेवंक शकता त्या बसीर. शेड्यूल आसले कितले शेड्यूल ऑलमोस्ट 53% शेड्यूल आमी वाडयला. सो तो शेड्यूल वाडयनाका ड्रायव्हराचेर आनी कंडक्टराचेर पे येयलो ल्हान मातसो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मंत्रालयान प्रभावी पावलां उखलिल्ल्यान मुखेली विमानतळांचेर प्रवाशांची गचमुंडी उणी जाल्या. नागरी हवाई येरादारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उलयलो. 16 मेट्रो विमानतळांचेर प्रवेश आनी डिपार्चराच्या लेनीचो आंकडो 213 वेल्यान 312. दाबोळे धरून 13 विमानतळांचेर DG यात्रा ॲपा वरवीं खासा यंत्रणा चालीक लायल्यात. वर्सभर आनीक 20 नवे विमानतळ. देशांतल्या 16 विमानतळांचेर गर्दी जाता म्हणून म्हायती मेळटा. गर्दी कमी करपाक नागरी विमान येरादारी मंत्रालय यत्न करता. गोंयच्या एका विमानतळाचेर खंय गर्दी जाता म्हणून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उलयलो. मात गोंयांतल्या 2 विमानतळांतलो खंयचो तो तांणी स्पश्ट करूना. दाबोळे जाव येता म्हणून अदमाज. In addition to the 6
metro city airports, we took 10 additional airports that experienced congestion. And those very clearly were Bhubaneswar, Chandigarh, Goa, Patna, Jaipur, Guwahati, Lucknow, Ahmedabad, Trivandrum, and Kochi. So 16 airports in total were taken on board on the 12th of December, and we started working at what the causes for congestion were. We started working on a schematic as to what the parameters should be for each touch point. And post our initial exercise, we had a meeting with the Home Minister, and along with him, we decided that we must have international benchmarks that are put in place in terms of capacity at each one of these touch points. 3 or 4 very clear causes came out in terms of what the reasons were for this. The first was the issue of lack of sufficient airport infrastructure. Second, inadequate X-ray screening machines, or as we know in aviation parlance, XBIS machines and ATRS machines. Third, inordinate bunching of flights during peak hours, creating that peak hour congestion, which is beyond the capacity of the airport. Fourth, inadequate amount of manpower with regard to security as well as immigration. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 3 वर्सांत 2000 मायज गोंयकारांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून अर्ज केला. 114 पासपोर्ट रिवोक केल्यात. खासदार सार्दिनान संसदेक प्रश्नाचेर लेखी जाप मेळ्ळ्या. आदीस सावन 1964 पासपोर्ट कायदो आनी त्या उपरांत 1955 नागरिकत्व कायदो भारताक चालीक आसा म्हणून दुट्टी नागरिकत्वाची नोंदणी आनी पासपोर्टा विशीं प्रश्नाचेर सार्दिनांक जाप. रेज मंगूस पंचायतीचो कारभार पोन्ने बिल्डिंगेंत व्हरपाचें उतर सरपंचान खंय कोर्टाक दिलें, मात कारभार अजूनय नव्या बिल्डिंगेंत. एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकराचो दावो. सरपंच म्हणटा बिल्डिंग पोन्नी जाली, लोकांचेर प्लास्टराचे कपचे पडटाले, ताका लागून नवी बिल्डिंग बांदली. बिल्डिंग कशी कायदेशीर ताची जाप खंय कोर्टाक पंचायत दितली. रेस मागूस पंचायतीन नव्यान उबारिल्ली बिल्डिंग बेकायदेशीर म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजेश दाबोळकार हायकोर्टात गेल्लो. ताचेर सुनावणी जाल्या उपरांत बिल्डिंग कायदेशीर आसा की ना ती सेक्रेटरीन चवकशी करून 6 म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान ऑर्थ दिल्ली. पंचायतीचो कारभार खंय पोरन्या बिल्डिंगेंत व्हरता अशें उतर तेन्ना पंचायतीन कोर्टाक दिल्लें म्हूण राजेश दाबोळकार सांगता. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें ऑपरेट करूं नाका पंचायत म्हणून न्यू बिल्डिंग, आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें, रिटर्न दिलें हायकोर्टान कितें आमी ऑफिस पळय आसा ते ओल्ड बिल्डिंगेक शिफ्ट करता म्हणून. आतां ही ओल्ड बिल्डिंग हांवें आतां सरपंचा वर विचारली आसा मंथली मिटिंगे, बाबा तुमचे ओल्ड बिल्डिंगेन ऑफिस दाखय म्हणून. तरी आसतना तेंच्या न्यू बिल्डिंगेन आतां तेंची मंथली मिटींग चालू आसा. हो खरो म्हणजे कोर्टाचो अवमान. टेक्निकल क्लिअरन्स डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केल्या. जो पर्यंत 6 म्हयन्यान इन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो पर्यंत रेग्युलरायज आनी कसलीच परमिशन हे बिल्डिंगेक दिवं नाका म्हणून. जर हेंच्यांनी प्रयत्न केलो त्या ऑफिसराचेर आमी लोक आयुक्तान कंप्लेंट फायल करतले. ऑलरेडी टीसीपी मिनिस्टर आमी कंप्लेंट दिल्ली आसा, डिपार्टमेंटाकूय दिल्ली आसा. सरपंच सुष्मिता पेडणेकर म्हणटा पोन्नी बिल्डिंग सामकीच गलगल्याक आयिल्ली. बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडटाले. असोच एकल्याचेर पडल्या उपरांत नवी बिल्डिंग बांदपाचे थारायले. कशी कायदेशीर आसा ते आमी कोर्टान दिल्ल्या वेळा भितर डॉक्युमेंट दिवन सिद्ध करतले म्हूण सरपंच सांगता. ती ओल्ड जी बिल्डिंग आसा ती समथींग 1972 अशी कितें आसा आनी ती बांदपाची कारण म्हणजे सकयल ते आमचे लोकल्स बसताले आनी तांकां खूब प्रॉब्लम जाताले आनी एकटेचेर तर अक्षरशा तो एक हेजो फातर आशिल्लो पळय तो पडून बसून ती म्हणजे बरी हॉस्पिटलान व्हरची पडली. ताका लागून आमी ते इमिजिएट तो सगळे हे मार्केट करपाक लागून आमी न्यू बांदली, रिकन्स्ट्रक्ट केली RDA. आणि दुसरें म्हणजे ही जी आसा ही ओल्ड आमची बिल्डिंग 2007ची. आतां पळय कोर्टान कितें दिलां पळय तेज्या प्रमाणे आमी 6 म्हयन्या भितर आमी कितें आसा तें करतली. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी परफॉर्मन्स अवॉर्डांत गोंय दुसऱ्या नंबरार. गोंयचे वतीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान पुरस्कार घेतलो.
राष्ट्रपतीचे हस्तुकी पुरस्कार राजधानी दिल्ली पुरस्कार वितरण सुवाळो जालो. पयल्या नंबरार आसाम. Second prize goes to Goa. Sri Ramakrishna alias Sudin Dhavalikar, Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy and Housing, Government of Goa will receive this award. गोयचो सन्मान भारत सरकारान आनी तोय बी राष्ट्रपतीच्या हातान एनर्जी कन्जर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी ह्या विशयार गोंय भारतांत स्मॉल स्टेटीन दुसरें आयलें की हांवें हो डिपार्टमेंट हातांत घेतले नंतर जवळ जवळ 1.5 वर्स कंप्लीट जालो. पूण 1.5 वर्स पयलीं आनी ताचे पयलीं 6 म्हयने ज्या डिपार्टमेंटांत काम केलें आमी तें वाखाणण्या सारकें नक्कीच आसा. योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता कंज्युमर बिलींग येता तें बरोबर आसा की ना हेका म्हणटा एफिशियन्सी. हें सगळें जर आमचें जुळटा आसत जाल्यार ताका मुखार वता. आनी त्या खातीरूच हो जो एवॉर्ड जो मेळ्ळा आमी जें काम चालू केलां त्या खातीर आमी पास जाल्या आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेटीन आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा. पर्यावरण मंत्री आलेक्साचो शुक्रारचो दरबार दक्षिण गोंय कलेक्टरेटान भरलो. पयल्याच दिसा शेकवाले इश्यू घेवन पावले. शेकवाले म्हणटा शिवेजीचो प्रस्न तडीक लावचो. सिवेज कलेक्शन एजन्सी नेमल्या. शेकवाल्यांनी कलेक्शना खातीर पयशे फारीक करचे म्हणून आलेक्सान सांगला. शेकवाले 3 म्हयन्यांक कळाव जाल्ल्यान शेकवाले सूड मागतात. आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपाक आयिल्ले ते आमचे बिचार शेकाचे सुवेजाक लागून ताका लास्ट टायम इश्यू जाल्लो व्हडलो. सो आमी ताका एक सोल्युशन काडपाक लागून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करताले. सो आतां एक एजन्सी एनवायरमेंट मिनिस्टरान सजेस्ट केल्या ते वचून बिचार स्टडी करून आखो आमकां एक प्रपोजल दिवपाचो आनी तो प्रपोजल आमी मागीर आमचे शेक मारा मुखार दवरून आमी ते फायनलायज करपाक. ट्युरिस्टूय ना गोंयांत खरें म्हणल्यार ट्युरिस्टूय ना गोंयांत. हांव नकळो कितें चल्लां तें खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाल्यार शेकांक लागून लेट जाली एकोदान डिले केली. आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागतले की आमकां 3 म्हयन्याचे आमचे जे फी घेयल्या आमी शेकां ऑपरेटूय करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलर्टूय करूंक ना. सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागतले. Alex शेकवाल्यांच्या इश्यूचेर उलयलो. The agency also said that they would like to study the ground reality along the coast. So that way they would know how much they have to invest and what would be the costs. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. सातारा महाराष्ट्रासावन गोंय भोंवडेर आयिल्ल्या चलयेचेर 13 तारखेर रातीकडेन मुर्जे दर्यादेगेर लैंगीक अत्याचार. चलयेन पेडण्यां पुलिशेंत कागाळ केल्या. पेडण्यां पुलिसांनी महाराष्ट्राचो दुबावीत शुभम गजानन बालीक अटक केल्या. 21 जाण गोंयान आयिल्ले. दर्यादेगेर एका रेस्टॉरंटान राविल्ल्यां कडेन कर्म. आमी आसा पेडणे पुलीस स्टेशन हांगा आसात आनी काल मोरजी हांगा एक गेस्ट हावजान एक इन्सिडंट घडलेले. सेक्शुअल असॉल्टाचो एक केस रजिस्टर जाल्ले पेडणे पुलीस स्टेशनार. 21 जाणांचो ग्रूप जो सातारा महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान फिरपाक आयिल्ले. काही जाणां रुमार आशिल्ले आनी काही जाण फिरपाक गेले. अर्ली मॉर्निंग 2 ते 2:30 ह्या दरम्यान एक इन्सिडंट घडले. सेक्शुअल असॉल्टाचो जो केस पेडणे पुलीस स्टेशन रजिस्टर जाल्ले. आयज पेडणे पुलीस मागीर सगळे जे फूल टीम तेंचे आनी PI सचिन लोकरे हांच्या नेतृत्वा खाली हांगा आयज एका एक्युजाक तेंच्यांनी अरेस्ट केलेले आसा. ताचें नांव आसा शुभम गजानन बली आनी तेची एज आसा 26 इयर आनी ताचे हे आसा स्टेट जी आसा तो महाराष्ट्राचो आसा आनी ताका सद्या पेडणे पुलिसान ताब्यान घेतलेलो आसा. एकंदर काल जे मोरजी हांगा जे केस जाल्ले इन्सिडंट घडलेले आनी पेडणे पुलीस स्टेशनार तेचे कागाळ करपाक आयिल्ले आनी तेच्या उपरांत पेडणे पुलिसान एक तो शुभम गजानन बली हाका सद्या ताब्यान घेतलेले आसा आनी फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. शिक्षणाच्या मळार कितलींशींच आव्हानां आसात. सगळ्यांनी एकठांय जावन ते खातीर वावुरचें.
कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रावान उलो मारलो. वार्का सेंट मेरी हायस्कुलाच्या 75व्या वर्सुकी दिसा कार्डिनलान उलोवप केलें. भुरग्यांक बरें शिक्षण, आधुनीक सुविधा गरजेचो. एकठांय रावन शाळे खातीर वावुरया म्हूण ताचो उलो. आमच्या इस्कॉलांक, आमच्या शिक्षणीक बांदावळींक आतांच्या काळार जायतीं आव्हानां आसात आनी ह्या आव्हानांक फुडो करूंक जरी तर इस्कॉलान जबाबदारी आसलेल्यांचो हुस्को तांचे प्रयत्न गरजेचे जाल्यार आमचो सगल्यांचो तेंको चड गरजेचो. आनी देखून हो उत्सव जावन आसा एक देवान दिल्लो आमकां सोयेक आमच्या इस्कॉला सवें आमी हुस्को दाखोवंक. आमचें इस्कॉल तें, आमच्या गांवचें, आमचे फिरगोजेचें इस्कॉल तें. आमचे भुरगे त्या इस्कॉलान शिकतात ना शिकतात, सगल्या फिरगोसकारांक ह्या आमच्या इस्कॉलाचो, सेंट मेरीज हायस्कुलाचो हुस्को आसचो आनी हुस्को आमी कोरण्यांनी दाखोवचो. आतां आमच्या भुरग्यांक फावो तें शिक्षण मेळटलें जाल्यार जायत्यो आधुनीक काळाच्यो सवलती, मॉडर्न फॅसिलिटीज गरजेच्यो. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट ॲप, फेसबूक, टाटा प्ले ॲपार, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.